मीराबाग वाठारात बंधारा प्रकल्प जावचो ना थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वास दवरचो. थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें, आंदोलन वाडोवचें न्ही अशें मुख्यमंत्री सावंतान मीराबागच्या थळाव्यांनी सांगलें. थळाव्यांनी मडगांव मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा केले उपरांत निमणे 49 दिसां उपरांत आंदोलन फाटीं घेतलें. प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलें. ती एक कार आणि 2 स्कूटरीमध्ये भिरांकू अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेरियर कारीन दोनूय दुचाकीक नेटाचो धपको दिल्ल्यान दोनूय दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाले. हातूंतल्या एकल्याक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयलें. कार चालक सोऱ्याच्या कुवेत आशिल्ल्याचे घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी सांगिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. हडणवाडी मया वाठारात रक्ताच्या नात्याक काळिमो फासपी एक घडणूक आयतारा राती उक्ताडार आयल्या. किरकोळ वादाचें रुपांतर झगड्यांत जावन एका भावान दुसऱ्या भावाचेर सुरयेन वार केले. ह्या जीवघेण्या हल्ल्यात सागर गुरुदास मायनकर गंभीर जखमी जावन ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन कारवाय करीत दुबावित संजय गुरुदास मायनकराक अटक केली. बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करतना पॅराशूटाची दोरी तुटली. सुदैवान भट दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक 29 मार्चाक घडली. अशा तरेची वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटी करतना सुरक्षेविशीं जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे परतून एकदां मुखार आयले. मस्कती हे घडणुके पर्यटन खात्यान अहवाल मागला. गरज पडली जाल्यार संबंदीत धनियाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. गोंयांत सध्या गुन्हेगारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. वागातोर वाठारांत एका हॉटेल मॅनेजरान आपल्या कर्मचाऱ्याचेर सुरयेन हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत तो कर्मचारी जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
साकवाच्या शिरवळे वाठारात एक धक्कोदिकी घडणूक घुसमटून आयल्या. अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ली बाय डिझलाक लागून दूषित चल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. ह्या घडणुकेक लागून थळाव्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. थळावो आमदार आतोन वाझ हांणी पुलीस आनी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ह्या सुवातेर भेट दिवन ताची तपासणी करून दूषिततायेचो अचूक स्रोत सोदून काडपा खातीर सुचोवण्यो दिल्यात. अकरा मार्चाक पणजी महापालिकेची वेंचणूक जाल्ली जाल्यार 13 तारखेक मतमेजणी जाल्ली. 27 तारखेर महापौर पदा खातीर रोहित मोन्सेरात आनी उपमहापौर पदा खातीर वसंत ताक्षीकारान अर्ज भरिल्ले. ते प्रमाण सोमारा नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांनी पदाचो सोपूत घेतलो. तशेंच महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर आनीक कोणे अर्ज करूंक नाशिल्ल्यान रोहित मोन्सेराताची महापौर पदाचेर जाल्यार उपमहापौर पदार वसंत ताक्षीकार हांची विरोधाविणय निवड जाली. फोंड्या पोटवेंचणुके विशीं उच्च न्यायालयात दाखल केल्ले याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत न्यायालयान ही सुनावणी फुडें धुकल्ली. ही सुनावणी आतां 1 एप्रिलाक जातली. ह्या प्रकरणा कडेन आतां सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. तशेंच फुडले सुनावणे खातीर लेगीत म्हत्वाच्यो घडामोडी घडपाच्यो आसात. सांकवाळे सरपंच अनुषा लामाणी आनी उपसरपंच डेरिक वेलेस हांचे आड 11 पैकी 6 पंचांनी अविश्वास थाराव मांडला. सरपंच आनी उपसरपंच हेर पंच वांगड्यांक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात. तशेंच नव्या पंचायत इमारतीच्या ड्रीम्स प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ जावन लेगीत काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायली. मडगांवतल्या एसजीपीडीए मार्केटाचो प्रकल्प पुराय जावन 1 म्हयनो पुराय जालो. मात अजूनय ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण जावंक ना. ह्या काळा फाटल्यान आर्थीक वेव्हाराचो दुबाव उक्तायत एसजीपीडीएच्या शासनाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जालां. कांय दिसां फाटीं फातोड्या मतदारसंघातल्या आमदारान ह्या प्रकल्पात जाल्ल्या आर्थीक घोटाळा उक्ताडार हाडटले अशी शिटकावणी दिल्ली. पूण अजून मेरेन कसलीच ठोस म्हायती उजवाडाक आयिल्ली ना. देखून संबंदीत पक्षान घोटाळ्याक जापसालदार आशिल्ल्यांची नांवां जाहीर करची अशी मागणी समाज सुवाळपी मिलाग्रेस फर्नांडिसान केल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी प्रलंबीत केशींचो आंकडो नेटान वाडत आसा. आतां मेरेन सुमार 61,934 केशी प्रलंबीत आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट्स प्रकल्पा खाला वावुरपी केंद्रीय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड वेल्यान ही म्हायती मुखार आयल्या. हातूंत जिल्लो, सबऑर्डिनेट आनी उच्च न्यायालयांतल्या प्रकरणांचो आस्पाव आसा. तशेंच फाटल्या 1.5 वर्सांत सुमार 3,200 केशी वाडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. महाराष्ट्रांतल्यान आपल्या कळपासावन पयस गेल्लो ओमकार नांवाचो हत्ती हालींच गोंयच्या शिमे लागसार दिश्टी पडिल्ल्यान राना खातें सतर्क जालां. राना खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सध्या हो हत्ती दोडामार्ग वाठारांतल्यान गोंय शिमेसावन सुमार 2 किलोमीटर अंतराचेर आसा. शिमे लागसार सुमार 25 राना कर्मचाऱ्यांक तैनात केला. तातले उण्यांत उणे 15 कर्मचारी खंयच्याय वेळार ड्युटीचेर आसतले हाची जतनाय घेतली वता. हे फाटभुंयेर थळाव्या नागरिकांक सादूर रावपाचें राना अधिकाऱ्यान आव्हान केलां. गोंयांत अपघाताचो आंकडो उणो करपा खातीर आनी गोरवांच्या सुरक्षे खातीर सरकार सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या 800 वाठारांत पयलो 46 कोटींचो अंडरपास उबारतले. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकल्पाचो DPR तयार करून 22 जानेराक येरादारी मंत्र्याकडेन सादर केला. ह्या प्रकल्पात जनावरांक अंडरपासा सयत सर्व्हिस रस्त्याचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकल्पाक वाटे 46 कोटी रुपया खर्च जातलो आनी ताचे खातीर निधी केंद्र सरकार दितले अशी माहिती संबंधितांनी दिल्या.
गोंयांतली उच्च शिक्षण वेवस्था घटमूट करपा खातीर राज्य सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. गोवा विद्यापीठ वाठारांत 6 सरकारी महाविद्यालयां खातीर एकूच कॉमन कॅम्पस स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर बेगीनूच सल्लागाराची नेमणूक जातली आनी आधुनीक सुविधा, सुदारीत मुळावी बांदावळ आनी वाडिल्ल्या शिक्षणीक समन्वयाचेर भर दितले. सध्या जमनीची उपलब्धताय आनी गरजेच्यो सुविधांचो मुळावो नियाळ घेवपाचें काम सुरू आसा. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या एका म्हत्वाच्या कारवायेत 76.58 किलो हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केल्लो आसा. तशेंच एकल्याक अटक करून फुडली कारवाय करप सुरू आसा. मजगती आंतरराष्ट्रीय मळावेल्या काळ्या बाजारात खंय ह्या घुंवे वखदांची किंमत 26.80 कोटी रुपया इतली आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी कळीत केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे ड्रग्स थायलंडसावन पुणे मेरेन हाडपाचो यत्न जाल्लो. तशेंच खावपाच्या पदार्थांमदीं चोरया लिपोवन हो गांजा हाडिल्लो खंय. मात अधिकाऱ्यांक दुबावी ताचेर संशय आयिल्ल्यान ताच्या सामानाची तपासणी केली तेन्ना हो गांजा सांपडलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. साताऱ्यातल्या तासवडे MIDCत एका केमिकल कंपनीत व्हड स्फोट जालो. ह्या स्फोटा उपरांत पुराय फॅक्टरीत उजो पेटलो. स्फोट व्हड आशिल्ल्यान सुमार 10 किलोमीटर मेरेनचो वाठाराक ताचो परिणाम जाणवलो. तशेंच कांय इमारतींच्यो काच्योय फुटिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. देखून ह्या घडणुके उपरांत भिरांतीचें वातावरण फाकलां. मात हो स्फोट नेमको कित्याक लागून जाला ताचें कारण अजून स्पश्ट जावपाक पावलें ना. इराण आणि इस्रायलामधलो संघर्ष खर जायत आसा. दोनूय देशांमदीं सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर क्षेपणास्त्र तशेंच ड्रोनाच्या वापरान हल्ले करप सुरूच आसा. ह्याच घडामोडींक लागून इस्रायली हवाई हल्ल्या उपरांत तेहरानच्या कांय वाठारांतल्या वीज पुरवणीचेर थेट परिणाम जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. देखून ह्या झुजाचे आनी कितले आनी कसले कसले परिणाम हेर देशांक भोगचे पडटले हें आतां येता तो वेळूच थारायतलो. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या अदमासा प्रमाण तामिळनाडूंतल्या साबार वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या कांय दिसां खातीर राज्यांत पावसाचो अलर्ट दिला. मजगतीं फाटल्या कांय दिसां खातीर तामिळनाडूचें तापमान 35 डिग्री अंश मेरेन पाविल्ले. देखून आतां पावसाक लागून लोकांक गरमी पासून मातशी थाकाय मेळपाची चिन्नां स्पश्ट दिसपाक लागल्या.
महाराष्ट्रात सध्या हीट वेव्हसारखी लक्षणं दिसून आल्या. गरमेत अकस्मात वाढ झाल्या लोकांचे बरेच हाल झाले. मात्र याच मजगती आता महाराष्ट्रातल्या 6 जिल्ह्यांनी फुडले 5 दीस पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. हातूंत पुणे, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, अहिल्यानगर तशेंच मराठवाड्या खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा. देखून ह्याच मजगती शेतकऱ्यांक तांच्या पिकाची राखण करपाचो सल्लो खात्यान दिला. कारण कांय कडेन गारे लेगीत पडपाची शक्यताय उक्तायल्ली आसा. त्या भायर नागरिकांकूय पावस पडटकीच झाडां पोंदा, विजेच्या खांब्या कुशीक, ट्रान्सफॉर्मराच्या कुशीक रावूं नाकात असो सल्लो दिला. दिल्लीच्या दक्षिण जिल्ह्यातल्यान एक धक्कादायक प्रकार आता उक्ताडार आयला. सोऱ्याची तस्करी करपा खातीर मनीस कितेंय करूं शकता हे ह्या म्हायतींतल्यान सिद्ध जालां. 2 उंटांचो उपेग करून वाट्टे 39 कार्टन बेकायदेशीर सोरो जप्त केल्लो आसा. ह्या कारवायेत एकल्याक अटक करून फुडली कारवाय करप सुरू आसा. सध्या हे 2 उंट आनी सोरो पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेतल्यात. गिमात मातशे घरांतल्यान भायर सरले काय घामाच्यो पावळ्यो गळपाक लागतात. तातूंत कुडीत उदकाचो उणाव जाल्ल्यान खंय तरी डिहायड्रेशन जावपाची शक्यताय चड आसता. मात गरमेत जितलो घाम गळटा ताच्या परस दुपेटीन उदकाचें सेवन करप सक्तीचें आसता. पूण उदकाच्या उणावाक लागून जाल्ले डिहायड्रेशनाचे दुश्परिणाम किडनी स्टोन्साचो धोको वाडोवपाक शकतात. खासा करून गिमा दिसांनी खंय किडनी स्टोन्साच्या दुयेंतींनी चड वाड जाता. देखून ह्या दिसांनी जाता तितलें उदक पिवन आमच्या कुडीक हायड्रेटेड दवरपाची जापसालदारकी दर एकल्याची आसा अशें दोतोर सांगतात. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेचे धांवपळीत खंय तरी बेगीन थकप, चलतात श्वास घेवपाक त्रास जावप, पोटात जावपी त्रासा कडेन चड करून बायलां दुर्लक्ष करतात. ही जरी सामान्य लक्षणां कशी दिसली तरी लेगीत ताच्या फाटल्यान फुडाराक जावपी गंभीर त्रास वेळ येतकीच समजतात. ही लक्षणां बायलां मदीं दिसून आयल्यार खंय तरी काळजाच्या आताका कडेन संबंदीत आसूं येतात अशें दोतोरांचें म्हणणें आसा. जायते फावट शरिराच्या वेगवेगळ्या भागांनी दूख आसता पूण सच्चेच ते अशें म्हणून बायलां ताचे कडेन दुर्लक्ष करतात. देखून मान, फाट, हाताक दूख जाणवली जाल्यार बेगीनूच दोतोराक कैद करपाचो सल्लो दिल्लो आसा. तशेंच एसिडिटी जावन जर काळजांत जळजळ जाता आसत जाल्यार ह्या लक्षणां कडेन सामान्य आसतले असो दावो करून आडनदर नाका करूं. हिवूय काळजाच्या आताका कडेन संबंदीत लक्षणां आसूं येतात. ते भायर शेळो घाम येवप, अकस्मात धुळ आयिल्ल्या सारकें जावप लेगीत हानिकारक थारू येता. तेन्ना बायलांनी काम आणि घर सांबाळटना स्वताच्या भलायके कडेन लक्ष दिवन तपासणी करची अशें दोतोर सांगपाक लागल्यात. मथुरेच्या दिल्ली आग्रा राष्ट्रीय राजमार्गाचेर आशिल्ल्या गोकुळ हॉटेला कुशीकच्या माहेश्वरी फ्लायओव्हराचेर सगळोच बोवाळ पडलो. फ्लायओव्हरा वयल्यान वतना अकस्मात ट्रकावेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रॅक्टर घेवन वचपी ट्रॉलरा वयल्यान सकयल लमकळपाक लागलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत ड्रायव्हर आनी क्लिनर जखमी जाले. देखून तांकां बेगोबेग हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले. जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत रस्त्यार लोक जमले पूण नेमको हो ट्रॉलर काडप कसो असोय प्रश्न ह्या वेळार निर्माण जालो. फ्लायओव्हरा वयल्यान अर्दो सकयल आनी अर्दो वयर असो ट्रकाचो ट्रेलर लमकळिल्लो व्हिडिओ परत व्हायरल जाल्ल्यान परत खवदळ पडलो. मात रोखडीच ह्या रस्त्याचेर पुलीस गस्त वाडोवन हो ट्रेलर काडपाचे यत्न सुरू जाले.
तुम्ही जर जळारापासून त्रस्त असात आणि त्याच्यापासून स्वतःचा बचाव करपा खातीर बाजारात विक्रेक येवपी त्यो उजवाती वापरता असत तर आताच सादूर जाय, कारण उजवाती तयार करपा खातीर धोकादायक रसायनां वापरतात अशें उक्ताडार आयलां. कोल्हापूर आणि नांदेडात प्रशासनान धाड घालून कम्फर्ट आणि स्लीपवेल सारख्या कंपन्यांची उजवाती तशेंच कॉयल बल्कांनी जप्त केल्यो. वापराविण्या उरिल्ल्या ह्या उजवातींचे रिपॅकिंग करून खंय दुसऱ्याच नांवान विक्रेक वता अशी टीप तांकां मेळटकीच तांणी ही कारवाय केली. तेन्ना खंयची वस्तू घेता आसतना 100 फावट तरी विचार करचो. आमच्या भलायकेक हानिकारक थारू येता अशी वस्त विकती घेवची न्हय. जनगणना 2027 फुडल्या एप्रिलाच्या 1 तारखेसान सुरू जातली. ही 16वी जनगणना आसतली आणि स्वातंत्र्या उपरांतची ही 8वी जनगणना आसतली. ही जनगणना 2 टप्प्यांनी जातली अशी माहिती मुखार आयल्या. पहिल्या टप्प्यात घरांची वळेरी आणि सेल्फ एन्युमरेशन जातले अशी माहिती मेळ्ळ्या. अंदू 1 एप्रिल ते 31 ऑगस्ट ह्या काळात सेल्फ एन्युमरेशन करपाची सुविधा 15 दिसांच्या काळात जातली. तशेंच राज्य आणि संघराज्यात वेळापत्रक वेगवेगळे आसतले अशें आयुक्तान नदरेक हाडला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय